आम्ही हल्ल्यात आणि सामके वी आर एट ए ग्रुप लेवल वी आर एट द एंड म्हणजे हातूंतल्यान तुमी कितें करूं म्हणजे डेफिनेटली जसो तुजो जसो प्रश्न तुवें म्हाका केल्लो आसा तसो प्रश्न हांवें जे आज GFAC जे प्रेसिडेंट बीन आसा तांकां सगळ्यांक केल्लो आसा. खंय चुकता म्हणून आत्तां हांव उलयलेलें आसा म्हणजे उत्तर कितें आसा की टुर्नामेंटा पुरते भुरग्यांक कलेक्ट केले एकठांय आयले आनी ताका प्रॅक्टीस घेतले दॅट वोंट गिव अ रिजल्ट. म्हणूनच कंटिन्युअसली प्रॅक्टीस जावपाक जाय. म्हाकाय कशें दिसलें कारण GFAन किंवा नवी बॉडी आयिल्ली आसा त्या वेळाचेर तेणें टेक ओवर ह्या 2 म्हयन्याकूच केल्लें आसा. टायमूय एखादो कमी मेळपाचो सिलेक्शन जो क्रायटेरिया जो आसा आज कितें जाल्लें आसा बऱ्योचश्यो काही गोष्टी आमी पळयतात किंवा तांचे बायलॅटरल टॉक्सूय आज सुरू आसात. आमचे वेगवेगळे अकॅडमीज आसात. आमी जे गोवा डेव्हलपमेंट फुटबॉल कावन्सील जे आसा ते भुरग्यांक ट्रेन करता अप टू 14 इयर्स आणि जितले भुरगे स्मार्ट असतात जे बरे खेळटात ते भुरग्यांक हे अकॅडमी उबारता बाय गिविंग ऑनोरियम बाकी सगळे काही गोष्टी असतात. पण बिईंग एज अ स्टेट एक राज्य हातूंतल्यान ह्या अकॅडमीची रिस्पॉन्सिबिलिटी कितें आसा हाजेर हांवें बरेचशे प्रश्न आज केल्ले आसात. कारण तांकां फक्त क्लबूच तांचे दिसतात का आमच्या राज्याचे नाव जर वयर आयलें जाल्यार फुटबॉल खेळ मुखार वतलो. आणि दुसरी गोष्ट कितें आसा कोऑर्डिनेशन ना. 10 दिसां पयलू जर आमी हे केले फुटबॉल खेळ्ळे जाल्यार जे प्लेयर्स जे ऑन फील्ड ग्राउंडार असतात ते ग्राउंडा भितर कोऑर्डिनेशन जावपाक शकना. हो विशय आसा. म्हणजे एक्सटेन्सिव्ह म्हणजे रिगरस प्रॅक्टीस म्हणटा जी आसा पळय न्ही म्हणून हांवें म्हणिल्लें आसा की एक फुटबॉल प्लेयर किंवा खंयची डिसिप्लीन जी आसा ती दिसाक टुर्नामेंटाक एक 15-20 दीस आसा 2-2 वर प्रॅक्टीस केले दॅट वोंट गिव अस अ रिजल्ट. म्हणून हांवें ऑलरेडी सगळ्या एसोसिएशनाक सांगिल्लें आसा की तुमची जबाबदारी ही जावन आसा. इवन जस्ट नाव हांवें आतां लॉन टेनिसाचे सुद्दां त्यांची जबाबदारी जावन आसा की बरे प्लेयर सोदून काडून हो खेळ जो आसा तो प्रमोट करपाचो. सरकार एक इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलप करपाक शकता. तुमकां जो पॅटर्न ऑफ असिस्टन्स आसा तो आमी दिवपाक शकता. पूण असे खुबशे हात आसात जे हात आज मुखार त्या इंडिव्हिज्युअल स्पोर्ट्साक सुद्दां सपोर्ट करपाक तयार आसा. पण आमचे मायंडसेट जो आसा तो मेंटलिटी जी आसा ती बदलपाची गरज आसा. ही जर मेंटलिटी जर आमी बदलली जाल्यार म्हाका दिसता डेफिनेटली आमी एक बरे प्लेयर आमी तयार करपाक शकता. एज फार एज संतोष ट्रॉफीचे कारण म्हाकाय दुख्ख दिसता कारण खेलो इंडिया सारखेले एक टीम जी गोंयान आमचो स्टेट स्पोर्ट्स म्हणून जर डिक्लेअर जाल्लो आसा एक टीम आमकां मेळपाक शकना ही खूब दुख्खाची आणि खेदाची गजाल आसा. पूण बिईंग एज अ स्पोर्ट्स मिनिस्टर ह्या नात्यान एक टीम 1 वर्सान 2 वर्सान तयार जावपाक शकना. इट रिक्वायर्स मिनिमम 5 to 6 years टू ट्रेन दॅट. म्हणूनच खेलो इंडियाच्या सेंटराच्या माध्यमांतल्यान जो एज बार जो आशिल्लो तो 13, 14, 15, 16 हांवें 12 वर्सांचेर हाडिल्लो आसा. इवन 12 वर्सांच्या भुरग्यांक सुद्दां तुमी त्या सेंटराचेर घेवपाक जाय सो दॅट आफ्टर 5 years दे विल कम टू 17 वर्सांचेर येतले किंवा 16 वर्सांचेर येतले आणि तांकां एटलिस्ट 2 टुर्नामेंट तर ते खेळपाक शकतले. हो हांवें एक बदल आज घडून हाडिल्लो आसा कारण 2 वर्स ट्रेन करून कांय जावपाक शकना. द सिस्टम हॅज टू बी चेंज इन टू द स्पोर्टिंग फिल्ड. डिसिप्लिनाक आमी सिस्टम चेंज करपाक जाय आनी ती सिस्टम हांव चेंज करता. आनी म्हणून तुज्या प्रश्नाचें उत्तर दिसता हांव इतलेंच म्हणटलो की आमकां हो स्पोर्ट्स 2 दिसां खातीर पळोवपाचो ना. आमकां लॉंग विजन आसा आनी जें कितें फाटल्यान कितें जालें कितें ना जालें पूण आय एम हियर टू प्रमोट द स्पोर्ट. आय एम हियर टू डेव्हलप द स्पोर्ट. बट एक टेक्निकल आणि स्किल्स लेवलाचेर ज्यो काही गोष्टी आमकां करपाक जाय त्यो एडॉप्ट करपाक जाय. कारण हांवें फाटल्या बडी डच सारकेल्या देशांतले सुद्दां आमी कोचीस हाडिल्ले आसात. फर्स्ट ऑफ ऑल अवर कोचीस अँड द ट्रेनर शूड बी ट्रेन्ड. हे जावपाची गरज आसा आणि ते जर जालें जाल्यारूच आमी बेस्ट प्रॉडक्ट आमी दिवपाक शकता. आणि GFAचो जो प्रेसिडेंट आसा कायतानो बाब आसा ही हॅज टेकन व्हेरी कीन इंटरेस्ट. बट 2 महिन्या भितर तो काय करपाक शकला ना. बट आय एम हॅव्हिंग अ व्हेरी गुड होप. लेट अस होप फॉर द बेस्ट इन नियर फ्युचर अँड वी विल सी दॅट फ्रॉम नेक्स्ट इयर ऑनवर्ड वी विल सी दॅट द टीम विल बी सिलेक्टेड minimum 6 to 7 months before the tournament.